नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया निरपणस सुंगटाची भाजी। हो पळयात, निरपणस तासून हांवें ताजे बारीक कुडके करून घेतल्या। निरपणस भाजी करपाक आमी कश्यो फोडी करून घेता तश्यो फोडी करून घेवपाक जाय। पळयात, अश्यो हांवें फोडी करून घेतल्या। निरपणस शिनून हांवें उदकान घालून दवरला। एक कांदो उबो कापून घेतला। अर्ध्या नाल्लाची सोय, कांदो आनी सोय थोडेशें तेल घालून भाजून घेतल्या। ही हांवें सुंगटां उजरोवन धुवन घेतल्या। ताका थोडेशें मीठ आनी हळद लायता। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। एक कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला तो घालता। कांदो आमकां मातसो तळसून घेवपाक जाय। पळयात, कांदो असो तळसून घेवपाक जाय। तातूंत हांव मॅरिनेट जावपाक दवरलेली सुंगटां घालता। सुंगटां मातशी तळसून घेवपाक जाय। पळयात, सुंगटां तळसून जाली। तातूंत हांव शिनून दवरलेलो निरपणस घालता। निरपणसाच्यो फोडी घालून मातशें मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। तातूंत थोडेशें मीठ घालता। मीठ आमी पयलीं थोडें सुंगटांक लायिल्लें। मीठ घातलें म्हणटकच फोडी खावपाक रुचीक लागता, ताका लागून थोडेशें मीठ घालता। बारीक गॅस करून ताजेर झाकण घालून शिजोवन घेवया। फोडी शिजता तोपर्यंत आमी मिरसांग वांटून घेवया। ही हांवें कांदो आनी सोय भाजून घेतिल्ली ती हांव मिक्सरान घालून घेता। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर, थोडीशी आमटाण घालता। उदक घालून मिरसांग बारीक वांटून घेता। हे पळयात, निरपणसाच्यो फोडी शिजल्यो। तातूंत हांव वांटून घेतिल्ली मिरसांग घालता। थोडें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। उदक घालून धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया। चवी पुरतें मीठ घालता। मीठ घालून धवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। 2 हरव्यो मिरसांगो उब्यो कापून घालता। पळयात, भाजी बरी खतखतपाक लागली। तातूंत हांव थोडी ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून धवळून घेवया। आनी पळयात, सामकी रुचीक निरपणस आनी सुंगटाची भाजी तयार आसा। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।